Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. गोंयांत नवी सकाळ हाडपी TMCची ही सुरवात. सोशल मिडियाचेर TMCन पश्चिम बंगालाची मुख्यमंत्री ममताच्या चपला पोंदा प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी गोंयच्या सीएमाक चिड्डोवपी कार्टून रिलीज केलो. BJPन TMCक उजरावन काडली. पश्चिम बंगालांत BJP कार्यकर्त्यांचे खून, बलात्कार, अत्याचार चल्ल्यात. गोंयांतूय खंय तेंच करपाचे आसात. वाद जाता म्हणून कळटनाच TMCन कार्टून पोस्ट हळूच डिलीट केलो. राजकीय मळार खर प्रतिक्रिया. त्यांच्यानी आपले खरें रूप ह्या निमित्तान गोंयकारांक दाखोवन दिल्लें आसा. कारण हाच्या पेक्षा पास्ट परिस्थिती त्यांच्यानी बंगालान केल्ली आसा. कारण बंगालान खरी म्हणत जाल्यार डेमोक्रेसी उरलेलीच ना. थंय खंयच्याच राजकीय पार्टीचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांक कशा पद्दतीन मारतात, कशा पद्दतीन बायलांचेर अत्याचार करतात हे थंय थंयचे लोक बऱ्या तरेन सांगपाक शकतले. काँग्रेस पार्टी आसत, खंयचे रिजनल पार्टी बाकीच्यो आसत, हाच्या हे सगळे आपापल्या पार्टीचें काम करतात. पण ते काम करता आसतना अडेमोक्रेटीक म्हणजे जशी लोकशाहीत ना, अलोकशाही पद्दतीन ज्या तरेन बेंगॉलान करतात ती परिस्थिती हांगा हाडपाक. तेंच्यांनी ते सुरवातीकूच दाखोवन दिलें. गोंयभर सगळे कडेन मोठ्या प्रमाणात जे आपले बॅनर वगैरे लावन जे विद्रूपपणा करून उडयल्लीं आसा पळय, कारण तेंचो नॅचरूच तसो. पण तेंचे हे जे पळयणारे आसात, बॅनर लायले, पोस्टर लायले मोठ्या प्रमाणात, म्हणून मतां येनात. आनी खऱ्या अर्थान खरें रूप जें आसा तें कालच्या इन्सिडंटान तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. इट शोज दे मायंडसेट ते कित्या लागून गोंयान येता ते. बेंगॉला मातशें तुमकां थोड्या खबर आसतली कितें जाता तें. आमकां गोंयान अशें जाल्लें जाय. हांव पयलें उलोवपी. डू वी वॉन्ट द कल्चर ऑफ वायलन्स? डू वी वॉन्ट द कल्चर ऑफ स्टॅबिंग इच अदर फॉर पॉलिटिकल पर्पज? डू वी वॉन्ट द कल्चर ऑफ किलिंग इच अदर? हें केन्ना गोंयान जावं ना. खंयच्या इलेक्शनां जाला दाखया म्हाका. नॉट अ केस ऑफ ओन्ली पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स इलेक्शन येता वयता, कोण जिखता कोण हारता. दीस इज अ डेमोक्रेसी. पूण जे हिंगा ते हाडपा सोदता, जे कल्चर हाडपा सोदता, हें आमकां गोंयकारांक सोबना. TMC ही बी टीम आसा BJPची. बी टीम कशी आसपाक शकता जेन्ना हांव तुमकां इतले व्हडले प्रमाणान सांगता तेंचे वायलन्स, तेंचे कल्चर तोपून मारपाचे, जियोशी मारपाचे, बायलां रेप करपाचे जे वेस्ट बेंगॉलान लास्ट इलेक्शनां चल्ला. पोस्ट इम्पॉर्टंट इज even post election they continued with the same thing. Is it on? Is it proper? I am asking you. You know very well today what happens in one part of the country is news all over the world, not only in Goa. So do we want such people? प्रुडंटान वादग्रस्त कार्टूनाचेर आपाकूय विचारले. जावं ते सीएमाचे आसूं, प्रायम मिनिस्टर आसूं, होम मिनिस्टरचे, ताका खंय तरी डिग्निटी आसता आनी एक रिस्पेक्ट दिवपाचें आसा. ते कोणाच्या चेपला सकयल घालप हें म्हाका योग्य दिसना. तशेंच BJP सुद्दां खूब तशें मिम्स करता. जे कॉन्स्टिट्युएंट पोस्ट आसता ताजेर हें करपाक, ताजी इनडिग्निटी दाखोवपाक, कंप्लीट तांचो इन्सल्ट करपाक. तांकांय हो धोडो आसा की हे जे कॉन्स्टिट्युएंट पोस्ट आसा ताजी डिग्निटी दवरपाची एकदम गरजेची आसा. ताजो मान आसा त्या चेराक. ते मनीसूच इतले इनइफेक्टीव आसले, इनकेपेबल आसले, त्या चेराचो मान आसता. त्या चेराच्या कांय जायना, काय म्हणजे फायनली इट्स डिग्निटी ऑफ ऑल ऑफ अस इन गोवा. विजयाक खंय चप्पल लागना, तो उलोवंक सोदिना. तें चप्पल म्हजें न्ही. हांव त्या चप्पला पोंदा ना. हांव कित्याक उलोवं? गोंयकार गोंयकारपणा कडेन तडजोड जावची ना इतलें पळयतले. काँग्रेस आनी मोगो कडेन संपर्क जालो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.